दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मादळ बाळ्यांतल्या रानांक उजो लावपाच्यो वाडल्यात घडणुको। उज्यांक लागून रानवटी वाठार तशेंच जनावरांच्या अस्तित्वांचेर आयल्या हावळ। म्हादयच्या चळवळीक दितले पुराय तेंको। तियात्राच्या माध्यमांतल्यान करतले लोक जागृताय म्हणटात तियात्रिस्ट। उदका मार्गाक लागून पणजे ते वास्को शारां मदलें अंतर जातलें उणें। पर्यटनाकूय मेळटली उर्बा म्हणटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरमी वाडली, भलायकी सांबाळात, आयएमडीची कळोवणी। तणाक घातिल्ल्या उज्यान लाखांच्या गाडयांचो केलो लासून गोबर। जुवारी नगराची घडणूक। आनी ऑलिंपीक संघटनेचे वांगडी घेतले गोंयच्या खेळां मळांचो नियाळ। करतले म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो। आतां खबरो विस्तारांत। म्हादयच्या आंदोलनाक आमी पुरायेन तेंको दितले। फकत आंदोलनाक तेंको दिवपा मेरेन आमी मर्यादीत रावचे नात, जाल्यार दर एका तियात्रांतल्यान गोंयभर जागृताय करतले, अशें तियात्र संघटनेचो अध्यक्ष आर्मान कोस्तान हाणें सांगलें। फामाद तियात्रिस्ट फ्रांसीस दे तुयेन अमित शहाच्या बेळगांवांतल्या स्टेटमेंटाचो खर उतरांनी निशेध केलो। चल सुशांत बाब, म्हादय म्हणटी आमकां सगळ्यांक जाय। म्हाका दिसता म्हादयचेर कोण वीर दोस्ता आसचो ना। ऑन पार्ट ऑफ आमी तियात्रिस्टांनी ऑलरेडी सपोर्ट केला। आमचो फ्रांसीस दे तुयेन पद म्हणलां, थिंगा आशिल्लो सगळें केलां। आनीक सगळे तियात्रिस्ट मुगे भाशेन फुल्ली सपोर्ट करतले म्हादयक। ओ म्हादय मुवमेंट कोण फुडें वता तेका। आतां तियात्र मातशें कमी जालें। इस्टर आसा फूल स्विंग तियात्रांतले। एक तियात्रां म्हाका दिसता एक पूण पद आसतलें ऑन म्हादय। वो म्हादयचेर कितें पार्ट कोण घालतले। आनीक हांव आतां सद्या 2 तियात्रान आहा। म्हजी विनंती आसतली डायरेक्टरांक मातशें कितें म्हादयचेर कितें आमी हाडया न्यू। आतां सद्या आमच्या सारको तांतडीन आनी चड कन्सर्न इश्यू गोंयांत चलता म्हटल्यार तो म्हादयचो। आनी दर एक नीज गोंयकार आनी गोंयांत जो कोण दुसरो कोण स्थायीक जाला तांच्यांनी ही म्हादय आमची व्हरता गोंयची आवय त्या म्हादयक राखोवंक फुडें सरोंक जाय। नाजाल्यार फुडें आमची फुडली पिळगी आमच्या नांवान रडटली आनी त्रासान पडटली। तांकां पिवंक उदक आसना, जानवरां मरतलीं, झाडां मरतलीं। कित्याक ही म्हादय नदी म्हणटा ती आमकां देवान दिल्ली देणगी, ती कोणाच्यान वळोवंक जायना फोर्सिबली। आनी असलें केन्ना खंयचेंय घडलां तितलेंय बरें देवाच्या मागीर वयसान खास म्हणटात तशी आनी कितें बुट्टे येता आनी कितें प्रॉब्लम क्रिएट जाता। सो आतां सद्या जावं न्हू हांव म्हणना फकत MLA आनी मंत्र्यांनीच पूण चड एका गोंयच्या नागरिकान ही म्हादय आमची आवय सांबाळपाक फुडें सरोंक जाय। कित्याक फुडें आमकां आनी कांयच पर्याय आसचो ना। कोणाकूय चड राग येता ताका मायच्या वयल्यान गाळी मारितो। पूण जे कोण मायकूच बाळ्याक घालतात ते नको तिच्या दुदाचो वालो। म्हादय आवयच्या शाटयेचें दूद पियेता, सर्वे करून पयल्यार अर्दे गोंयेलो। त्या म्हादय आवयचो गोमटो कातरून सोदता, कर्नाटकाक घेवन दारीचो वागून। तिका सालवार कोत्ता म्हूण सांगून देल्ली गेल्ले, ते व्हरतो ता म्हादय आवयचे सौदागर। अमित शहान बेळगांव केल्लें भाशण आयकल्यार ताणें आमकां पळोवन सोडलें टॉयलेट पेपर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पणजे ते वास्को जोडपी उदक मार्ग 68चेर ट्वीट करून खोस परगटायली. ह्या उदका मार्गाक लागून पणजेच्यान वास्को फकत 20 मिनटांनी पावूं शकता. गोंयकारांक तशेंच पर्यटकांक हाचो खूब फायदो जातलो. तशेंच पर्यटनाक उर्बा दिवपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां. केंद्रीय पर्यटन जलमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या ट्वीट थ्रेडाक रिप्लाय दीत ताणें खोस परगटायली. दिसान दीस गरमी वाडपाक लागल्या. तापमानात बदल जायत आसा. दिसाचें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 38 डिग्री सेल्सियस इतलें आसता. रातच्या वेळार तापमान देंवून 20 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियस आसता. लोकांनी खर वतान वचचें न्हय, तशेंच लोकांनी ह्या दिसांनी चड उदक पिवचें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. कांय लोक गरमेच्या दिसांनी लिंब्यांचें सरबत, आयस्क्रीम, आडसराचें उदक पिवपाक गर्दी करतना दिसून येतात. IMD has issued the forecast a few days back that there will be 3 to 4 degrees Celsius higher than the normal. The temperature will be over North and South Goa districts, and you might have seen that temperature has risen appreciably normal over Goa, both the districts. Now today what forecast we have given, there will be 4 to 5 or it can go up to 6 degrees Celsius above normal over both the districts. So the range we are expecting is 35 to 38 degrees Celsius. So that is for the next 24 hours you can experience, and afterwards the temperature is going to fall. There won't be much rise and there is nothing to worry. All the information that we have given in the back-based forecast also, there are nothing more precautions to be taken. So this is temperature will be rising for next 48 hours and further there will be a fall. जुवारीनगर आउटपोस्टा भायर पार्क केल्ल्या 4 गाडयांक आयतारा दनपारा उजो लागलो. ह्या उज्यान सुमार 20 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. रस्त्या कुशीकच्या तणाक घातिल्लो उजो ह्या गाडयांक लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो पालयलो, पूण गाडयो वांटोवपाक तांकां येस आयलें ना. इधर ऐसा जाड़ तना सुबह वाला लोग आग लगा दिया था। हम लोग इधर पार्किंग करके इधर प्रेयर को चला गया था। हर संडे इधर ही रखता है हम लोग। तो अचानक कैसा लग गया तो हम लोग लग गए। हाँ, इधर ही पार्क करता है हम लोग संडे ऐसे इधर ही करता था। अगर कैसा लग गया वो मालूम है। अभी पूरा 30-40% चल रहा है नाम का, लेफ्ट साइड पूरा चल रहा है। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचो पंगड राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर थारायिल्ल्या सुवातांची पळोवणी करपा खातीर गोंयांत आयला। 2 दीस हो पंगड गोंयांत आसतलो। ह्या वेळार नियोजीत खेळा मैदानाची पळोवणी करून ते कांय सुचोवण्यो करतले। तांचे सुचोवणे प्रमाण योग्य ते बदल करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडीन सांगले। नॅशनल गेम्स गोंयांत जावच्यो हें गोंयकारांचें सपन आशिल्लें। गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळांक लागून गोंयच्या तरणाट्यांक खेळा मळार उर्बा आनी प्रोत्साहन मेळटलें अशें मंत्री गोविंद गावडीन सांगलें।
गोंय हे पर्यटन भोंवणे खातीर वळखताले, आतां पर्यटन खेळामळां खातीर वळखतले अशें भारतीय ऑलिंपीक संघटनेचो वांगडी अमिताभ शर्मा हाणें सांगलें. आजची मिटिंगेक इतलेंच थरिल्लें आसा ज्यो काही गोश्टी वेन्यूज जे आसात जे काही आमकां प्रिपेरनेस करपाक जाय हें सगळें तयार करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर ताजे खातीर डिस्कशन जाल्लें आसात आनी हांगसरल्यान आमचें डेलिगेशन जे आयिल्लें आसा ते मेजर जे वेन्यूज जे आसात तांकां आज फाल्यां आनी परवां विजीट जातले. ते 3 दीस हांगसर आसात. तेजे नंतर आमी परत आमचो रिपोर्ट तयार करतले खंय आमकां चड काम करपाक जाय, खंयचे आमी वेन्यूज फायनलायज केल्ले आसात किंवा देर मे बी ऑल्सो एज पर देर टेक्निकलिटी एक्सपर्ट्स इज कन्सर्न आमी तद नंतर काही गोष्टी करतले आणि नंतर 7 तारखेक वी आर गोइंग टू कम आउट विथ द डिटेल वेन्यूज अँड द ओवरलेस प्लेसीस जे आसात ताचेर आमी फायनल करता. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी आसा. फक्त ताका कितें करपाक जाय, तेजी सजावट कशी करपाक जाय, ताका आमकां स्टेज उबारपाक जाय, ताका आमकां खंय तरी कितली सायज बाय प्रॅक्टीस आमकां वेन्यूज जाय, तेजे पॅरलरीस आमकां जाय, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी रुबरेशा आमकां आज तयार करपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो सजावट जी आसतली ती 2 महिने 3 महिने असं म्हणल्यारूच आमी ते रेडी करत. गोंयचें स्वप्न आनी गोंयकारांचें एक स्वप्न आहा. हें स्वप्न आदरणीय आमचे आदले मुखेलमंत्री तेच प्रमाणे बाकीचे सगळ्यांनी भरोसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. जर 15क आमचे हे जावपाक आसले तरी आसतना जवळ जवळ आज 8 वर्सां जावन गेल्ले आसात. आनी इट इज अ प्राऊड मुमेंट टू द गोवा आणि आमच्या गोंयकारां खातीर की नॅशनल गेम्स सगळे वेगळे वेगळे डिसिप्लिन्स जे आसतले त्या डिसिप्लिनाचे खेळ पळोवपाक मेळटलो. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक उर्बा एक मोटिवेशन आसतलें, कारण प्रत्येक भुरग्याक दिसता की आपूण खेळामळाचेर परजळचो आणि प्रत्येक हे खेळ जो पर्यंत पळयना आणि त्या भुरग्यांनी कशा तरेचे एफर्ट घेवन आज आपूण मुखार गेल्लो आसात हें जो पर्यंत तांकांय थोडेशें इन्स्पिरेशन मेळना तो पर्यंत हे काही गोश्टी जावपाक जायना. आणि म्हणूनच गोंया खातीर हे नॅशनल गेम्स ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसात. Goa resonates in the world with being a very, very beautiful destination for vacation. But I think now Goa is going to start merging as a destination for sports tourism, which is going to be an added feather in the cap of the Goa. So this is your first visit. Will there be more frequent visits? Yes, there will be more frequent visits, and there will be more frequent visits with concentrated detailing technically, and there will be more technical delegations of the national federations who will come in, and it is just the beginning, and it's absolute kickoff for the mega event in October-November. काँग्रेसीन आपल्या हात से हात जोडो अभियानाक सुरवात केल्या. आयतारा काँग्रेसीन शिवोले हे अभियान राबयलें. म्हादयचे बाबतींत काँग्रेसीच्या आंदोलनाक शिवोलच्या लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार केली. प्रोग्राम जो राहुल गांधीन भारत जोडो जी 3800 किलोमिटराची वॉकिंग हे केल्लें लोकांनी जोडपाचें, लोकांची मनां जिखपाची. कारण आमचे जो देश आहा तो सगळ्या सेक्युलर आहा आनी तितून डिवायड करपाचें काम ह्या सरकारान केल्लेलें आसा. त्या खातीर हो हात से हात जोडो प्रोग्राम आसा तो लोकांचे कनेक्ट जे आम्ही सुद्धा कितें चुकी केल्या काँग्रेस पार्टी ती सुद्धा चुकी आम्ही मान्य करून लोकांचे समजून. कारण लोकांक खबर आहा की काँग्रेस पक्ष आसा पळय तोच कितें तरी करू शकता. आनी जे इश्यूज आहा म्हारगायेचे दरा तुमी आयज सिलिंडर वाडला, बाकीच्या गजाली वाडल्या, उदक ना. आमची स्पेशल म्हटल्यार ह्या मोमेंटान आमी म्हादयचो जी फुडें फुडें आमी प्रोग्राम म्हादयची रॅली प्रत्येक घराघरांनी पावयतली. गेल्ली 9 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन जे आश्वासनां दिल्ली, जी फुटींग आश्वासनां दिल्ली ते मागीर 15 लाख जावं वर्साक 2 कोटी जॉब दितले म्हूण सांगिल्ले. म्हारगाई इन्फ्लेशन जे आमी रिड्यूस करतले हे विविध जे मुद्दे आसात ते एक चार्जशिटाच्या रुपान आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आसा. आणि हात से हात जोडो अभियानांतल्यान म्हळ्यार प्रत्येक वोटर प्रत्येक घरान व प्रत्येक मतदारसंघातले ब्लॉक कमिटी आणि त्यांचे ब्लॉक प्रेसिडेंट हे करतले. आज शिवोलेच्या बाजारान आमी जे चार्जशीट आसा बीजेपीचे ते आणि राहुल गांधीचे लेटर हे प्रत्येक वोटरां मेरेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा.
वाळपय महेश मळा वयल्या मैदानाच्या कामाचो बुनयादी फातर संवसार पाडव्या दिसा घालतले अशी माहिती नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. शेनवारा पर्ये वाठारांत जाल्ल्या व्हॉलीबॉल सर्तीच्या इनामां भेटोवप सुवाळ्यान तो उलयतालो. वाळपय महेश मळा वयलो हो एक व्हडलो प्रकल्प आसतलो जो 50 कोटी रुपया खर्च करून उबारपाचो आसा. ह्या व्हडल्या प्रकल्पांत सगळ्या तरेची मैदानां आनी साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो अशेंय मंत्र्यान सांगलें. आम्ही ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हॉलीबॉला खातीर जशे आमी फुटसाल ग्राउंड्स पळयल्ले आसा त्या तरेचे प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमी घेवपाचे आमी केल्ले आसा. हे वर्सभरा भितर सगळे पंचायत क्षेत्रांत त्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमच्या खातीर आमी करपाचो हातीन घेतलेले आसा. तुमी खंय वचून सालेरी वेलेरी पयशे दिवन खेळपाची गरज पडची ना. तुमकां फुकट सगळे गोष्टी गावतल्यो. आमी फ्री आमी हे सगळे गोष्टी आमी करता. काय पैशाची गरज ना सध्याच्या परिस्थितीत. आणि तुमकां जे जाय हे सगळे म्हणटा. कोण म्हणटा फातोर्डा फर्स्ट जो म्हाजो बरो मित्र आहा, त्याच बरोबर कोण म्हणटा पर्वरी फर्स्ट जो बी म्हाजो मित्र आहा, कोण म्हणटा पणजे फर्स्ट जो बी म्हाजो मित्र आहा. पण आमी म्हणटा सगळ्यात फर्स्ट म्हणटा ते 70 फर्स्ट आसतली. आनी तुमच्या खातीर सगळें जें कितें करूंक जाय तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी ह्या तरेचे विचारधारा घेवन फुडें सरल्या. जे खंय आमचे सगळे व्यवस्थीत बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आमच्या मतदारसंघात कांय म्हयन्या भितर आमी तयार करून उबे करतले. आमकां अभिमान आसा. 70रीचो कितलोय गरीब आसल्यार तो स्वाभिमानी आमचो 70रीचो व्यक्ती आसता. आमी सगळे गोष्टी फ्री आमच्या भुरग्यां खातीर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न हो चालूच आसा. आनी तुमकां एक सांगूंक सोदता की वाळपयच्यान आमी चालू करता गुढीपाडवाचे पयलीं जे आमी शब्द दिल्लो लोकांक की सगळ्या तरेचे स्टेट ऑफ आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पणजे बी उपलब्ध ना सद्याच्या परिस्थितीत ते आमी वाळपय म्हशीच्या मळाच्या ग्राउंडाचेर 22 तारखे पयलीं आमी तेजो पायाभरणी करता. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तेजो आहा 50 कोटी. आमी 12 कोटीचो पयलो प्रकल्प जे खंय स्विमींग पूल पासून सगळे गोष्टी तुमच्या खातीर उपलब्ध जातले. स्पोर्ट्साची आमचे NOC आयल्या मागीर आमी ते स्पोर्ट्साक मेंटेन करपाक आमी दितले. आणि ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉकिंग ट्रॅक पासून स्विमींग पूल पासून क्रिकेट पासून व्हॉलीबॉल पासून सगळे गोष्टी थंय एका ह्या ग्राउंडार थंय उपलब्ध जातले. हांव चड वेळ घेना. वार्का पंचायतीची ग्रामसभा आयज सॉलिडूच तापली. वार्का पंचायतीन लोकशाय ना पॅनल कितें थारायता तें हांगा फायनल जाता. पंचायत राज एक्टा प्रमाण मिनिट्स सेक्रेटरीकूच बरोवपाचो अधिकार आसा. पूण हांगा वार्का पंचायतीचे ग्रामसभेचे मिनिट्स क्लर्क बरयता. हे कसल्यांनी असो प्रश्न आनी अशे साबार मुद्दे उपरासीत वार्का पंचायतीचे हे ग्रामसभेन बरोच पेट घेतलो.
गोंयची लायफलायन आशिल्ल्या म्हादयच्या मुख्य उदका स्त्रोत्राक आदार थारिल्ल्या म्हादय अभयारण्यांतल्या रानांक उजो लागपाच्यो घडणुको वाडल्यात. रानांक उजो लागपाच्या घडणुकांक लागून म्हादयचो रानवटी वाठार तशेंच जनावरांच्या अस्तित्वाचेर हावळ आयल्या. वाळपयच्या साट्रे वाठारांतले रान फाटल्या कांय दिसां सावन दोंगरपाक लागला. उजो लागपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडतच आसात. हो उजो पालोवपा खातीर ना रान खात्या कडेन प्रशिक्षीत मनीसबळ आसा ना उजो पालोवपी दळा कडेन. देखून रानवटी वाठारांत लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडप कठीण जावन रावला. 1999 वर्सा 70तल्या म्हादयचो रानवटी वाठार अभयारण्य म्हणून अधिसूचित केल्लो. अभयारण्य अधिसूचित केल्ले आसले तरी लेगीत शेता भाटाच्या नांवान वा हेर कारणांक लागून मोठ्या प्रमाणात जावपी जंगलतोड नियंत्रणांत हाडपाक रान खात्याक पुरायेन अपयश आयलां. गिमाच्या दिसांनी जाल्यार रानाक उजो लागपाचे प्रकार दिसान दीस वाडतच आसात. ह्या नदी केरी दोंगुर्ली ग्रामपंचायत वाठारांतल्या रानांक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडपाक यश आयले आसले तरी लेगीत फाटल्या 2 दिसां सावन साट्रेच्या रानाक लागिल्लो उजो अजूनय हाडपाक येना. उजो पालोवपा खातीर रान खातें आनी उजो पालोवपी दळान नेटान यत्न चलयल्यात तरी लेगीत हो उजो आटपाक येना. हे विशीं गोंय सरकारान गंभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. सरकारान वेळार उपाय येवजण केली ना जाल्यार पांचवेचार गोंय हे फकत सपनच उरतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावेलीच्या मांडोपा दोंगराक परतून उजो लागलो. शेनवारा सांजेर ह्या दोंगराक उजो लागिल्लो तेन्ना उजो पालोवपी दळान तो नियंत्रणांत हाडिल्लो. पूण आयतारा दनपारां परतून अचकीत उजो लागलो. थळावे लोक आनी उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी उजो पालोवपा खातीर नेटान यत्न करतना दिश्टी पडटात. मोर्जे वाठारांत उदक ना म्हूण बोवाळ पडला. बायलो कळशे घेवन रस्त्यार आयल्यात. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारा आड खंयच्या एका हिरोईनीक आपोवन मोर्जेच्या बायलांक उदक भरून दिवपाक दिवचे. जीत आरोलकाराक हिरोयण्यांक आपोवन खूब कार्यावळी करपाची संवय आसा. आतां ताणें उदकाचो प्रस्न सुटावो करचो असो तमणो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान मारला. मोर्जे उदक ना म्हणून बोवाळ पडला. बायलां रस्त्यार येतात, कोळसुल्यो घेवन बॅरलां घेवन बाबडी भोंवतात. आमदार जीत आरोलकर तेज्या कडेन मागता की खंयच्या तरी हिरोईनीक आफय, एक्ट्रसाक आफय, कित्याक तुका खूब संवय आसा तांकां आफोवपाची प्रोग्राम करपाक. त्या हिरोईनीक आफय आनी बायलांक उदक भरून दिवपाक मातशें सांग. शेनवार आनी आयतार विकेंड आनी सुटी आशिल्ल्या कारणान मिरामार दर्यादेगेचेर देगेचेर पर्यटकांची बरीच गर्दी दिसून आयली. आतां गरमी वाडिल्ल्या कारणान लोक थंडाय घेवपा खातीर दर्यादेगांचेर भोंवडी करपाक पसंत करतात.
देश विदेशांतले लोक गोंयांत आयले म्हणटकीच पणजे आयले ना अशें जायना आनी मागीर मिरामार दर्या देगेक ते भेट दितात. पळयात आयतार मिरामार दर्या देगेर जाल्ली लोकांची गर्दी. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.